प्रवेश गीत पान संको 30 आणि 1 31. संगाता जमल्या बापा तुझे समोर आटोच्या ओकार धावडाव सो जिये अंकार कुरपेन केलाय सत्कार तुझ्या नावां जर संगी मेळटा तुझे आसन पण बघूंक पावता तुझी दया माया साको सता तुझ्या बेसावान नंदन जाता सांगाता जमल्या बापा तुझे समोर आडोच्या ओकार धावडाव सो जिये अंगार कुरपेन केलाय सत्कार. मुगाळ भाव बहिणीनो, हे मीस अर्गामी सावन दितात रॉबर्ट थॉमस लोबो आणि तशेंच एनोरा कॉलिन. तशेंच आमची सर्वांची अर्गां उलय तशेंच विनवण्यो प्रत्येक तरान ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी भेटोवन दिवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सोबे आसो. मोगाळ भाव बहिणीनो, मंगळाराचो दीस प्रत्येक तरान आमी आमची मागणी त्या सावा आमकां मेळिल्ले उपकार हांग अर्गां पाठोवंक हांगासर ह्या वेदी पवतोनी सांगत आयल्या. प्रत्येक तरान आमच्या जिवितांत सुम्यान जायतें बरेंपण सांत अंतोनी मुखांतर केलां ह्या पासून ताका आमी अर्गां दिवया. मनशापणाचें जिवीत आमी जियोंक जाय म्हणलो संदेश आयच्या वाचपांनी आमकां आयकोंक मेळटा. देव केवल आमचें भायलें रूप पळयना, बगार आमचें काळीज पळयता आनी देवाक आमचें नितळ काळीज गरज आसा म्हणलें पयल्या वाचपान आमी आयकत येल्या. तर मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, मनशापणाचें जिवीत आमी जियोंक सुमेलाची कृपा आमी मागया. जायते अवकाश मनशापणान जियोवचें आमकां मेळिल्ले तवळ आमी चलवल्ले खातीर सुमेलाचें बोगसाणें ह्या वेळार आमी मागया. नितळ काळजान हें बलिदान भेटोवंक आमकांच आमी आयतीं करया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर्पद्वेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो ज्ञान अनुसरण सांगता. मनाचें दोन धनानुसर वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो बोड अपराध. ह्या पासून बगयान सदांच संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनाधिकारांत मन प्रार्थना मागता. सर्पद्वेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भुगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोमया काकूत कर, सोमया काकूत कर, Krista काकूत कर, Krista काकूत कर, सोमया काकूत कर, सोमया काकूत कर. प्रार्थुया.
देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता आणि पवित्रत्म्या बराबर तू एकलोच पवित्र तुझे विनय बरो म्हणलो कोणसना भगवंत आंतोनीच्या मजतीनं तुझ्या पवित्रतेन आमकां पवित्र कर तुझ्या बरेपणान आमची काल सांबर आणि शेकी तुझ्या महिमेंत सरकार आमकां वांटो दी आमच्या सुमिया तुझ्या पिता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझ्या सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणा जी येता आणि राजवत चलयता ससनाच्या ससना आमेन. सामुएलाच्या पहिल्या पुस्तकांतले वचप. सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, हांवें तिरस्कार केल्ल्या इस्रायेलाच्या राया सावला पासत तूं कितलो काळ दूख भोगतलोय. तुज्या शिंगान त्याल बोर आनी तुजे वाटेक लाग. हांव तुका बेतलेमाच्या जेसे सरशीं धाडटां, कित्याक म्हज्या रायाक हांवें ताज्या पुता मदलो विंचला. पूण सामुएलान जाप दिली, म्हज्यान कशें वचूंक जायत. साऊल हें आयकत तर तो म्हाका जीवशी मारतलो. सर्वेस्परान ताका जाप दिली, तुजे सवे एक पाडी घेवन वच आनी सांग, सर्वेस्पराक बाली भेटोवंक हांव आयलां. जेसे की बाली भेटोवंक आपय आनी तुवें कितें करूंक जाय तें हांवूच तुका सांगतलो. जाका हांव तुका दाखयतलो ताका तुवें म्हजे खातीर अभिशेक करूंक जाय. सर्वेस्परान दिल्ल्या आदेशा प्रमाणे सामुएलान केलें. तो बेतलेमान प्रवेश जालो. तेदना शहराचे मालगडे भिरांतीन बरोवन ताका मेळोवंक आयले. ताणें विचारलें, दर्शी तुजी बेड शांतीची मू. ताणें जाप दिली, वय हांव सर्वेस्पराक बाली भेटोवंक आयलां. देखून तुमकांच शुद्ध करा आनी आज म्हजे सवें जेवणाक येया. ताणें जेसेक आनी ताच्या पुतांकी शुद्ध केलें आनी तांकां बाली भेटोवंक आपयलें. ते थंय पावतच ताणें एलियाबाक देखलो आनी चिंतलें, दुबावावीन सर्वेस्पराचो अभिशेक हांगा ताचे मुखार आसा. पूण सर्वेस्परान सामुएलाक म्हळें, ताचें रूप वा ताजी उंचाई पळयनाका, कित्याक हांवें ताजो तिरस्कार केला. मनीस पळयता तशें देव पळयना, कित्याक मनीस बायले रूप पळयता पूण सर्वेस्पर काळीज पळयता. तेदना जेसेन अभिनदाबाक आपयलो आनी ताका सामुएलाक दाखयलो. सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाका विंचून काडूंक ना. उपरांत जेसेन शाम्माक दाखयलो आनी सामुएलान म्हळें, सर्वेस्परान हाकाय विंचून काडूंक ना. अशें जेसेन आपल्या साती पुतांक सामुएलाक दाखयलें. पूण सामुएलान जेसेक म्हळें, हांचे मदले एकल्याकी सर्वेस्परान विंचून काडूंक ना. उपरांत सामुएलान जेसेक विचारलें, तुजे सक्कट पूत इतलेच? जेसेन जाप दिली, सगळ्यां प्रास ल्हान एकलो आसा पूण तो बकऱ्यांक सरयता. सामुएलान जेसेक म्हळें, ताका आपोवंक धाड. तो येसर आमी जेवणाक बसचें नाव. जेसेन ताका आपोवंक धाडलो. तो तामशे कुडीचो, सोबीत दोळ्यांचो आनी सुंदर रुपाचो आसलो. सर्वेस्परान म्हळें, उठ, ताका अभिशेक कर, वच तो. सामुएलान तेलाचें शींग घेतलें आनी ताका ताज्या भावा मदें माखलो. आनी त्या दिसा सर्वेस्पराचो आत्मो दाविदाचेर देवलो आनी उपरांत सदांच ताजे सवे रावलो. सामुएल भायर सरून रामाक गेलो. देवाचें उतार हें. देवाचे वडका पेज 68 68. तुझो धर्मो सर्वेस्परा सदां काल गायतलो. विश्वासीपण तुझे देवा ससनाक परगडतलो. तुझो दृढमो सर्वेस्परा सदां काल गायतलो. विश्वासीपण तुझे देवा ससनाक परगडतलो. तुझो तिरमो ससनाक पाळटा ते हांव जाणा
सोम्या विश्वासीपण तुझे धन्या ससना ससनात बाळता Tu sotramo Silvespora Sedang kalgai tolo विश्वासी पो तुझे देवा ससना परगडतो लो तुवे विंचून काढलेल्या थंय पवित्र करार केलाय दाविदाची संतत ससनाक स्थापित करता मोलाय Tu sotramo Silvespora Sedang kalgai tolo विश्वासी पो तुझे देवा ससना परगडतो लो Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. उतार तुझे सोम्या दिवो मुझ्या बेठा प्रकाश पातो मुझ्या दिसपोर्त्या जीवना Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्विस por तुमचे सोभे असो तुमचे सोबे असो मार्काप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुम्या तो एक साबतसो दीस जेजू गोवांच्या शेतामदल्यान वेतलो ताचे संगता वेचे शिस चलता चलता कोणशो मोडूंक लागले देखून फारीजेव जेजू लागीं म्हणाले पळय तुजे शिस साबताच्या दिसा आड व्हरलेले कित्याक करतात पूण जेजून तांकां जाप दिली दाविदान आपणाक आनी आपल्या संगात्यांक भूक लागल्या वेळार गरजेक कितें केलें म्हणलें तुमी केन्नाय वाचलें ना काय अबियाथर श्रेष्ठ याजक जावन आसल्या काळार देवाच्या घरांत भितर सरना याजकानी शिवाय दुसऱ्या कोणाकी खावंक आड व्हरले समर्पित उंडे ताणें केले आनी आपल्या संगत्यांकी ताणें दिले नांतवे आनी ताणें तांकां सांगलें साबत मनशां खातीर केल्लो मनशाक साबत खातीर केल्लो न्हय देखून मनशा पूत साबत सोय धनी देवाचे उतर है वाखणी तुका ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्त मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो ह्या आधुनीक संवसारार आमी पळयत आसतना मनशा गौरव मनशा पोन उणें जावन आयिल्लें थोड्या मापान आमकां पळोवंक मेळटा आनी
आनी सांगचें जाल्यार एक काणी एक वाचल्ली ह्या परी आसा. एक शिक्षक इस्कोलाक वेता, एक 2000 रुपयांचो नोट काण घेता आनी सगळ्यांक दाखयता आनी विचारता हो कोणाक जाय म्हणटा. सकट भुरगीं हात वयर घालतात. ताचे उपरांत तो नोट मुदो करता, परतून विचारता कोणाक जाय. सकडी हात वयर घालतात. ताचे उपरांत तो धरणेर घालता, तांदूळ फुल सकट माती आनी पुरा लागता जाल्यारय विचारता, सकडी हात वयर घालतात. त्या नोटाचें मोल धरणेर पडोवन दी, मुदो जावन दी वा कितेंय जाल्यारय त्या नोटाचें मोल तशेंच उरता. तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, जर पयशांक तितलें मोल आसा, आमी आमचे कडेन आसच्या गॅजेट्सांक वस्तूंक जर मोल आसा, जावं बरो आमचे कडेन एक बरो मोबायल आसा म्हण चिंतया, तें एक कडी सकयल म्हणी पडल्यार आमी थोडे फावटी आमची मोत कालें घालें जाता. जावं बरो एक लॅपटॉप जावं दी, कसलेंय एक गॅजेट आसा, आयपॅड जावं दी, कसलेंय सकयल पडलें थंयसर आमकां थोडे फावटी आमची मोत पिसान दर जाता. पूण असल्या परिस्थितींत आमी जियोन आसता आसतना मनशापणाक कितलें मोल आसा हें सवाल आमकां साज आमी विचारूंक जाय. मनशापणाक कितलें मोल आमी दिता. आयच्या सुवार्थेंत थंयसर जेजू आनी ताचे शिस साबताच्या दिसा सोलोवन गद्यांतल्यान वेता आसतना थंयसर शिस कणशो म्हण भूक लागल्या तांकां, देखून त्यो कणशो म्हण खावन आसात. आनी थंयसर आसले फारिजेव नियमा विशयान थंयसर उलयतात. तांकां नियम साबताच्या दिसा खंयचेय पाळचें नियमा ती प्रमुख जावन आसलीं. पूण जेजू थंयसर त्या शिसांक कितें गरज आसा तें तो थंयसर तांकां तो दिता. आनी हांगासर आमकां कळटा मनशाक दिवचें मोल कितलें गरजेचें, मनशापणाक दिवचें मोल कितलें गरजेचें म्हणून जेजू वरवीं आमकां स्पश्ट जाता. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, संवसारांत आमी पळयता आसतना कोणीय जर एकलो वाटेर पडला, एक एक्सिडेंट जाला, थंयसर रावून पळोवचे जायते जण आसात. जावं बरो फोटो काडनगी, स्टेटसार घालनगी, अशें भायर पळोवचे जायते जण आसात. पूण कुमोग करचे भोवूच उणे जण. मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, हें लिसांव आयच्या दिसा आमी शिकोवंक जाय. हें मनशापणाचें लिसांव जेजू वरवीं जेजू आमकां दाखयता. जेजू जशें कोण सकड आयिल्लीं तांकां जेजून स्विकार केल्लें. कोण सकड जेजू जशें आयिल्लीं तांची पिडा शिडा ताणें गूण केल्लें. कोण सकड जेजू जशें आयिल्लीं तांकां बऱ्या उतरांनी तो उलयल्लो. आमी क्रिस्ताचे फाटलावदारी जावन आसांव आनी पवित्रस्थान मेळिल्ल्या आमकां हर एकल्याक क्रिस्ताच्या वाटेन चलोवंक हक्क आसा आनी त्या प्रकार आमी जियोंक आसा. तर ती कृपा आयच्या दिसा आमी मागोवंक जाय. कोण एकलो कश्टार आसा, कोण एकलो मजतीन म्हजे जशें येता, ताचे थंय म्हजो स्वभाव कसलो, ताचे थंय म्हजे हावभाव कसलो, मनशापणाचें सैम म्हजे थंय आसा गी. देव पळयता बायलें रूप न्हय, म्हजी बायली सोबाय न्हय, बायलो जीव न्हय, बगार देव पळयता काळीज. तें हाच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें. देखून म्हजें काळीज कशें आसा हें सवाल आमकांच आमी विचारया. स्वामी जेजू आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत तो येता. ताका हांव भक्तीपणान स्विकार करतां. तो म्हज्या काळजांत आयल्या उपरांत म्हजे थंय ती बदलावन जाता गी. म्हजे थंय तो मनशापणाचो शेगून आसा गी. हें सवाल आमकांच आमी विचारया. तसो उंड्या रुपी येवचो स्वामी म्हाका आनी तुका आदार आनी कृपा दिवं दी. आमेन. पान संको 115
115. Kani koye bapa betai tawastunta स्वीकार करिए बापा उंड्यावायना संगे बैठता ये देणे मानून तुगे ये बापा स्वीकार कर बापा काणिक मोगांधी थाव तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर स्वीकार कर बापा काणिक मोगान दिथाव तुका आशीर्वादित कर मोगान तुझ्या तिबर जीवन आमचे नंदन कर म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्पद्वेधार देव बापाक मानता तसलें सावंदी मन मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनानी मैमेक आमच्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वस्व मानून घेव सर्पद्वेधार देवा तुझ्या भक्तांच्या महिमे खातीर हे वाकन्नेचें बलिदान आमी तुका भेटयता ताचे वरवीं आत्म्या कुडीचें निर्मळपण दिवन आमकां पवित्र कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता तुझ्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ते सर्वस्पोरांते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र पापा सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो श्रेश्ठ शेगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपजोवन दर एक काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सुफळ करताय तुज्या विश्वासी मोगाचें तूं तांकां साक्षी करताय तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार सदांच आसा आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आधार दितात निरंतरी देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां संगती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता पोवे पोवे दरबारांचो सर्वेस्पोतू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा ओ सर्गी दुःखाचे ओ सर्गी दुःखाचे ओ सर्गी दुःखाचे सर्वेस्वराचे नावे येता ताका जय जय ओ सर्गी दुःखाचे ओ सर्गी दुःखाचे ओ सर्गी दुःखाचे बाबा खरोच तूं पवित्र तुमचो सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दिनी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणे उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पसोत समर्पूंची. तेच परी जवान सतस थाने खाल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि म्हळें, तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आणि समेस्त मनशां बसोत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासा करात. Bavarta so good purgatoria. सोम्यांचे जो तुझे मरण आम्ही समरता तुझे पुनर्जीवन को आम्ही करता तुझ्या येण्यात सोम्यांचे जो आम्ही अग्रेता. बापा जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत असो उंडो आणि सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आणि तुझी सेवा करूंक आमकां फोग केला देखून आमी तुका तीन वाजता आणि जेजूची कूड आणि रगत सेवतले आम्हा सुमेस्ता पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या बग्यान बापा, पेद्रो पावलो आमच्या कुवळी बापा आणि सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ बहिणीची काकूत कर. तांकां आणि तुजे इस्तगतीन मेल्ल्या सुमेस्ता तुझे परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंवघार मरये देवाचे माये संगती बग्यान जुजे तिचो पती बग्यान धर्मदूता बग्यान आंतोन आणि सरकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू संगता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका ससनाच्या ससनाक. आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थन धीर घेवन म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येव. तुझी कुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळणेन पडोवन दिव नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्याचे वेतान सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्त येणे बरोबरशान अतिरिक्तल्यांक आमकां तुजे उदार काकुलतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर्व आकांतांतली वाटय. किती आरस कवे पदवे आणि महिमा तुझे ससनाच्या ससना. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या पवर्ताचेर दिश्ट घाल आणि तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तुझी येताय राजवत चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवय असो. तुमचे सवय असो. माय मग सुगुर्त जावन एकामेकाक आमी शांती दिवया. क्रिस्त देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची आमची काकूत काकूत कर. कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाची शिळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दे.
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सुमिया थंय म्हजे भितर येवचें म्हाका पवना, पूण तुज्या उदरांतल्यान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची पान संको 153 153. Tu dunia posto somia tuja masan tuja ratan समर्पण देता ang suci तुका पोस्तो ससने जीविताच्या कानान आमका राखतो दुनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान संसारांतले सोबीत फुलां कशी फुलतात आसून ते तुझ्या ओढतात सदां खेळतात मन जाते मनशा प्रास चढवूस न्हय जाल्या रे तांकां तूं सदां पोसताय राखतो दुनिया पोसतो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. परजे तुझे जेतांतले प्रीती सोडयले परके लोकांक आमकां तुझे रागात वारयले आराण्याक ती बोब मारतना तुका आयकले अमृत सारके जेवण तुझे तांकां मेसवाले राखतो दुनिया पोसतो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान समर्पण देता आमचो जीव तुका पोस्तो सासणीक जिविताच्या काळान आमकां राखतो दुनिया पोस्तो सोम्या तुझ्या मासान तुझ्या रक्तान. प्रार्थूया. सर्वोद्वेदार देवा शांतीच्या आणि सर्वजोनेच्या बापा तुझ्या भक्तांक खातीर तुका वाखनूंक आमी तुजी भुरगीं हांगा आज एकठांय जाल्या ह्या पवित्र जेवणांत तूं आमकां दिताय त्या तुझ्या कुडी रक्ताच्या बळान ह्या संवसारांत तुज्या पवित्रतेन आमी बरो
आणि सरकार ससनाची सडवण झडून आमच्या महिमेवंत भाऊ बहिणीच्या संगता निरंतरी दुखावा कनंग पावो ख्रिस्ता आमच्या सोम्यावर भी आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोभे असो तुमचे सभे असो. सर्वद्विधार्थे बाप आणि पूत आणि पवित्रात्मा तुमचे आशीर्वाद घालू आमेन. उसने याद ख्रिस्तच्या शांतीन तुमका धाडता देवाचे ओडकार. जेसूचे नावे असल्या केल्या संतांतोनी मोठ्या भक्ता देवसारांग तुवे दावडायले पिडेस्तांग तुवे बरे केले दर्या सांगलीन तू फरमायता आंग्या पांग्या बेऱ्या पावता किथे साड्या दाखवून दिता लाना ओढा बुजवून धाडता आपल्या तू निवाडता दुःख तत्व तू पैस करता पद्वा सोलो बेतारुस्वा तुझ्या असर्याच्या सदा दर्या सांगले तो फरमायता आंगल्या पांगल्या बेऱ्या पावता किथे सांड्या दाखवून दिता लाना ओढा बुजवून धाडता महिमा सर्वीन देवा बापा महिमा ताच्या एकल्यास भूता महिमा महिमा पवित्रम्या सदा ससनाच्या ससना दर्या सांगले तो फरमायता आंगल्या पांगल्या बेऱ्या पावता किथे सांडल्या दाखवून देता लांडा गोडा बुजवून धाडता Santo Antonio असर्यांगार आमचो पात्रोण फाटल्या 124 वर्सांनी हांगासर सबार जाणां येवन ताची मजत मागल्या आनी तांकां ताणें गरजाचे उपकार जोड दिल्यात. फाटल्या दिसांनी मेळिल्ल्या उपकारांक हे परी अर्गां दितात. एक व्यक्ती पिडा गूण जाल्ल्या खातीर, एक व्यक्ती कुटुंबां समाधान मेळ्ळ्या खातीर, दोगां जाणां तांकां काम मेळिल्ल्या खातीर, एक व्यक्ती मतीक समाधान मेळ्ळे पासून दोगांक भायर पडिल्ल्यो वस्तू मेळ्ळ्या खातीर, तेगांक मेळिल्ल्या हेर उपकारां खातीर आनी तशेंच आनी एक व्यक्ती सांबाळ मेळिल्ल्या खातीर अर्गां दिता. ते सावा हे परी आसात 7 जाणांनी बरी सैरीक मेळच्या खातीर मागोवंक विनंती केल्या. दोगांनी वायट सवयेतावन सुटका मेळच्या खातीर, दोगांनी भुरग्याचें देणें फावो जावंक, 13 जाणांनी बरी भलायकी मेळोवंक, दोगांनी बरें काम मेळच्या खातीर, एकल्या तरणाट्याक आयच्या दिसा इंटरव्यू तांचो पास जावन काम मेळच्या खातीर ताच्या बापायन मागोवंक विनंती केल्या. परगवान ताचे पासत मागया. तेगांक तांचें काम कायम जावंक, एकल्याक कॅन्सर पिडा गूण जावंक, 4 जाणां परिक्षेंत पास जावंक, दोगांक रीण फाटी मेळोवंक, एकल्याक कोर्टींतली केस इत्यार्थ जावंक, 5 जाणांक शिकोवन बरी मोत लाभच्या खातीर, दोगांक पयशांचे समस्या परिहार जावंक, 10 जाणांक पिडा शिडा गूण जावंक, दोगांक आमाल पिवणें सोडूंक, एकल्याक ताचो वेव्हार बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, एकल्याक प्रसूतपण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर, 4 जाणांक मतीक समाधान मेळोवंक, दोगांक कुटुंबांत शांती समाधान येवंक, तेगांक दोळ्यांची दिश्ट पाटी मेळोवंक,
एकल्याक ताचे पयण बऱ्या रितीन जावच्या खातीर तेगांक तांची कंत बेलचाराय पयर सरून बरी न्हीद पडच्या खातीर दोगांक दुस्मानाच्या हातांतले राखूंक तेगांक तांच्या प्रत्येक त्या सामा खातीर एकल्याक सकाळी सांजेची मागणी म्हणून फावो जावच्या खातीर 6 जाणांक कोविड पिडेतावन तांणी गुण जावच्या खातीर एकल्याक सैरीक गट जावंक आनी एकल्याक ताची आर्थीक स्थिती सुदरूंक 4 जाणांक तांच्या ल्हान भुरग्यांक पिडा तांची गुण जावच्या खातीर आनी एकल्याक रिपोर्ट नॉर्मल येवंक मेडिकल रिपोर्ट आनी दोगांक आयसीयूतान गुण जावन भायर येवच्या खातीर आनी तेच प्रमाणे आमच्या खासगी त्या सामा खातीर मागया आनी आमच्या आसऱ्याक मेळिल्लें तीर्प कायम जावच्या खातीर मागया. वर्त्या सांत आंतोनी तुझ्या मागण्या वरवीं मोर्न सूख अनवारां देवसार आनी सर तरांची वशाची पिडा पयसरता म्हूण उडास कर. तुझ्या मारेफात पिडेस्तां भलायकी मेळटा, उसांबळ दर्ये थंड जातात, बंदिवानाच्यो सांखळी तुटून पडतात, तोंटे उठोवन चलतात, कुर्डे पळयतात, केप्पे आयकतात, मोने उलयतात, भायर पडल्यो वस्तू मेळतात, ल्हान व्हड तुजे कडेन मागतात आनी मागिल्लें सर तांकां मेळटा. तुजे वरवीं आपाय ग्राचरण पयस जातात आनी आमच्या सर गरजां तूं पावताय. सर पातयेनी तुजेर दवरून तुजी कुमोक आमी मागताव. इतल्या व्हडा आशेन आमी मागताव तें सर आमकां जोड दिवन तुजी पदवी संवसाराक दाखय. आमेन. सांत आंतोनीक ते रावले. मरण ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी मेल्ल्यांक तुवें जिवे केल्ले आतां मरणाच्या वडींचेर आशिल्ल्यां खातीर आनी पुलगत्रेंतल्या आत्म्यां खातीर जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सूख ताच्या नांवान पळता. सांत आंतोनी सर सुखींतले आमकां निवार आनी आमच्या पाप साहेबा पासून आनी पवित्र सभे पासून जेजू कडेन माग. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक अनवरां ताच्या नांवान पळतात. सांत आंतोनी पातकां खातीर आमकां फावो जाल्ल्या सर अनवरांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक देवसार ताच्या नांवान पळतात. सांत आंतोनी देवसार तुका कामतात ताच्या सर पासांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कोडे बरें जाता. सांत आंतोनी आत्म्याचे आनी कुडीचे पिडेंतले आमकां निवारण कुडी आत्म्याक भलायकी जोडून दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पिडेस्त बरें जाता. सांत आंतोनी पिडेस्तां बरें कर आनी आत्म्यातें वा कुडीतें कश्टतल्यांक सवकासाय दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दर्यांक तो फरमायता. सांत आंतोनी आतां पयणार आशिल्ल्यांक आनी परगांवांत आशिल्ल्यांक राख आनी आमच्या वडण्याच्या उसांबाळ्यांतले आमकां निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक सांखळींक तो फरमायता. सांत आंतोनी बंदीत आशिल्ल्यां खातीर माग आनी पातकाच्या बांदपासांतले आमकां सोडय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आंधल्यांक भेऱ्यांक पावता. सांत आंतोनी सुखी आत्म्यान आनी कुडीन आमी देवाची साखरी करच्या खातीर सर जकाम आमच्या वयली निवार. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कितेंय सांडल्यार दाखोवन दिता. सांत आंतोनी भायर पडल्यो वस्तू तूं दाखोवन दिताय. आमी सांडल्यो आत्म्याच्यो आनी कुडीच्यो वस्तू आमकां मेळोश्यो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आपाय पयस करता. सांत आंतोनी कुडी आत्म्याच्या सर मोसांत तूं आमकां राख. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक दुकोळ तातवार निवारण व्हरता. सांत आंतोनी दुर्बळांच्या आदारा आमच्या गरजांक तूं पाव. दिसपट्टें काम आनी दिसपट्टो ग्रास आमकां जोडून दी. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक कोणाक पावला ते सांगून दीत. सांत आंतोनी तुका इतलो वर्तो केल्ल्या खातीर आमी देवाक अर्घां दिताव आनी जिणयेंत आनी मरणांत तुजो आदार सोदताव. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक पाप साहेबाच्या इराद्या खातीर मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो स्पर्धो क्रास आमकां दी आनी आमी आमचे स्कुल्यां बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस नेमकां ताळेन फुडो दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरले स्वामी तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव
आणि सदैव फळ तुझ्या खुशीचे जेजू Pagayont beridawa sheme mumbape akatir natikar taan shamar na shawali ramen. महिमा बाप्पा कानी पुता कानी पवित्र आत्म्या Doswa suta amen. सांत अंतोनी आमापासोत विनाती कर Krista jamba sunyami fawzam chakati. प्रार्थुया सर पदव्यादाराने सदा जीवच्या देवा भगवंत अंतोनिक तुवें तुझ्या परजेक एक वर्तो प्रसंगदार आणि तुझ्या गरजांनी बळवंत आधार जाऊन दिलोय क्रिस्तांव जिनियेची वाट आम्ही समकताना ताच्या आधारानं सर अनवरांतल्या सुटाशय आणि सर्व आमच्या पारकोवण्यांनी तुझी ससाय आम्ही बघिशे आमकां फावो कर क्रिस्ता आमच्या सुम्या मारिफा Amen. Santa Antoni Bokta Santa Antoni Bokta Bagici Betoja Bagici Betoja Nawadlele Bokta Jesus somya amcha nawadlele bokta Jesus somya amcha Mogal budra sowe aukar more आशीर्वाद दे आमका सांत अंतोनी बापा आम्हा बसो विनंती कर भगवंत कृष्टी कृपेन योरम काम देवा आमच्या स्मरणातले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन